1 वर्सा पयलीं हीच तिचो घोव एक्सपायर जालो. सो तेन्ना हांव तिच्या घरा आयलो. ह्या घरा कडेन हांव 2-4दा आयला. घोव एक्सपायर जालो आनी केन्ना तरी अशें ह्या ना त्या कारणां खातीर येता. ती बाबडी एकटीच रावता. तिका एक चली आसा. ती चली कितली नवेक न्हू खंय गो ते आतां चली नवेक आनी हो तेचो धाकटोच चलो आसा. आनी जेन्ना तिचें घर जळ्ळें तेन्ना म्हाका झेडपीन सांगलें. आमी सगळे हांगा आयले. आमच्या बरोबर स्थानीक आमचो पंच आसलो आनी तेन्ना आमी ठरयलें की हे खरेंच तिचें बांदून दिवपाचें. पण आज तुमकां खबर आसा सरकारा कडेन जर थोडे प्रोजेक्ट घेवपाक न्ही असले घर बी बांदप हो प्रोजेक्ट आमच्या कडेन सरकार कडेन ना. आसा आमच्या कडेन अटल आसरा बी आसा पूण ताका ते खूब फॉर्मेलिटी आसा. आमी दिता. आमी अटल आसरा मार्फत आमचे सरकार आमी 1.5 लाख रिनोवेशनाक दिता. 3 लाख आमी नवे बांदपाक दिता. आमच्या मतदारसंघात म्हज्याच एका कारकिर्दी कारण 30 लोकांक हांव दिल्ले आसा. पण हे घर म्हाका मातशें बेगीन करपाक जाय आसलें. तिका टेम्पररी रावपाचो प्रश्न आसलो. सो टेम्पररी रावपाचो प्रश्न आमी तिचो सॉल्व केलो खंय तरी तिका भाड्याक घेवन. आता आमकां रोटरी क्लब आणि आमचे सर आमदार शेटये सर आणि आमचे जिल्हा पंचायतीचे प्रदीप रेवळकर आणि आमचे सगळे पंचायत मेंबर सगळ्यांक आणि देव बरें करूं म्हणटा की जेन्ना म्हाजें घर जावलें तेन्ना तेंच्यांनी जो पालयल्या उपरांत गांवच्या लोकांनी बी म्हाका फोन करून सांगला त्या बद्दल तेंकाय बी देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशें की म्हाज्या घराच्यो पारेती सोडल्यार फक्त पारेतीच बरी आसली नाल्यार A to Z म्हाजें जशें की बारकान बारीक वस्तू म्हाज्यो सगळ्यो गेल्लेल्यो आसा. तेन्ना म्हाजे सगळे लायट घराची दारां जावं सगळे म्हाजे नेवे पत्रे सगळे घालून दिल्ल्या बद्दल तेंकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे आमचे रोटरी क्लब आनी सगळे आमदार आमचे हेंकां देव बरें करूं म्हणटा.